सध्या वाठादेव रोलिंग मिल बिचोले हांगासर आसा आनी बिचोले ह्या रोडाचेर एक वरभरा पयलीं एका बायलेक एका घोवान मारलो अशें जालें आनी ती बायल जी आहा ती हॉस्पिटलांत व्हरतना तिका मरण आयलें। मेळटा ती म्हायती अशी की एक वरभरा पयलीं हांगासर तलवारीन मोहिद्दीन हवंगी हो 32 वर्साचो जो घोव आसलो आनी राबिया हवंगी ह्या आपल्या बायलेक तलवारीन वार करून तिका मारलो आनी त्या हितून अशें कळटा की तेचे आनी तेचे जी बायल आनी घोवा भितर तेंचे तणाव आसलो, तेंचे भितर झगडी जाताली आनी तेंचे हांगासर डिवोर्सूय जावचे आसले आनी ह्या हितून खंय तरी तो प्रेशर आसलो आनी एक गजाल फुड्यान येता की तो मोहिद्दीन हवंगी हा तो ड्रग्साच्या आहारी गेल्लो, ताका लागून ह्यो सगळे झगडी जाताले अशें घडटा। वाठादेव हांगासर गेली कितकीशे दीस जाले ड्रग्साचो विशय हो पुलिसां फुडें आसलो, पुलिसांनी झाडती घेतली, हांगासर अरेस्ट करून जाले। वाठादेव बिचोली हांगासर एक प्रकारचे भायरचे लोक हांगा येता म्हणून पुलिसांनी पाहणी केल्ली, पण आज जी घटना घडली त्या घटनेसून आणखीन एक समोर येता की हो जो मर्डर आहा तो खंय ना तरी ड्रग्साच्या आहारी गेल्ल्या मनशान केला। आता फुडें जे ह्याच्या बद्दल डिटेल जी आहा ती अशी आहा की जो मोहिद्दीन हा तो आपल्या घरा कडल्यान भायर सरलेलो आनी राबिया हवंगी ही आपल्या चलयेक घेवन ट्युशनाक गेल्ली आनी ट्युशनाक ती चलयेक पावन रिटर्न येताली तर रोलिंग मिलाच्या हांगाचो जो मोठ्याचो रस्तो जो रोलिंग मिला कडले त्या वाटेचेरूच तेणें तिका आडयलो आनी ती तलवार आसली ती तलवार मारली, तिका कापलो अशें सुद्दां की ती गळ्याक आनी पोटाक तेणें मारले आनी त्या हितून तिची गाडी तुमी पळयला आसतली की फाटल्यान ती पडलेली आसा। म्हणजे एक भयानक आहा की दोंपाच्या वेळार एकदम भर रस्त्याचेर तेणें ताका मारलो आनी मारल्या उपरांत तो पुलिसान स्वता वचून सरेंडर केलें, सरेंडर करता आनी गाडी हांगासून तो वयता सरेंडर आनीक फुडें एकट्या कोणी धक्को मारपाचो प्रयत्न केलो तेकाय मारपाक अशें फुडल्या कोणी पळयतानी सांगलें आनी ह्या हितून इतकी डेंजर कंडिशन सुद्दां वाठादेव परिस्थिती जाता। लोकांनी खूब फावटी सांगलेलें की वाठादेव हांगा हो जो परिसर आहा हो एकमेव असो ड्रग्साचो वेव्हार जावपी सद्या परिसर जाल्लो आहा, कित्याक भायले लोक आसा आनी स्थानीक लोक सुद्दां काही हेतून मिळवले आहा। तर ह्या बाबतींत बिचोली पुलीस आहा ते फुडली तपास करीत आहा आनी जो कोण मर्डर करपी जो घोव आहा ताका सेमी आपल्या पुलिसाक सरेंडर केल्ल्या, स्टुडंटा खातीर सुद्दां